बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक ह्या शुभ वेळाक माये मोगाचो येवकार. आयज आमी केरीत भाशेन जेजू सांगाता वेळ सारूंक एकठांय जाल्या. व्हडा भोगतीन आनी मागण्याच्या मनान ह्यो थोड्यो घोड्यो सारूंक आमचीं काळजां मनां शांत करुया. जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवंक आमी गीत गावुया आर 31 साक्रामेंतांत रावलोल्या. Sacramental Ralolia Mogacha Jesu Sacramental Ralolia Jesu ulpai amchi kaळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासनाच्या सासना ulpai आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासनाच्या सासना मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता ओ सोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी कोरी देवाची भुरगीं बोसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी कोरी देवाची भुरगीं प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या ओंद्या प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या ओंद्या ओ
तुझे उसको भूखे लाले od me amče veki uvar sambar gotai तुझे। मोगाल जेजू, तुझे सोर्शी येवंक तुवेंनूच आमकां फॉर्मायला। तुका आमच्या सोम्याक दिनवासूंक आमी सोगलीं ह्या वेळार ह्या तुझ्या पवित्र देव मंदिरांत एकठांय जाल्या। जेजू, आमी किरकोळ ओस्खोत आनी पातकी आमचें सोयम जिवीत आमचें तुजे सोर्शी घेवन आयल्या। आमचेर तुजो पोरो घाली नाकाय। मोगाळ जेजू, तुज्याच दोयाळ मोगाचेर विस्वास दवरून आमचे हुस्के कोंती घेवन आमी तुज्या पांयां लागीं आयल्या। आमच्या जिवितांत येतोल्या दोर एका प्रसंगांनी तूं हाजीर आसाय म्हूण आमी सोत मानता। आयच्या ह्या शुभ वेळाक आमचो विशय ताच्या आंगोस्त्रांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातोली। हो मनांत दवरुया। बोव मोगाच्या जेजू, हे पवित्र वेदीचेर हुंड्याच्या रुपा खाल तूं आमच्या फुड्यान आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता। तुज्या व्हडा मोगान पवित्र संस्कारांत दीस रात तूं आमचे मोदें आसाय, पूण एकेकेरीत भाशेन आमकां फावो न्हय आसतना पासून ह्या शुभ वेळाक तुजी व्हडा मोगाची भेट आमकां दिवूंक आयलाय। तुजें आसणें आमचें मोदें आसा म्हूण मानून घेवन सोगल्या आमच्या मोनान आनी काळजान तुका आमच्या सोम्याक नमस्कार करूंक काल्तिकायेन आमी आमची मान बागयता। ह्या वेळार आमच्या हेर पातकांचो उगडास मोनान हाडून जेजू मुखार काल्ती जावन आमच्या पातकाचे बोगसणे मागुया। जेजू, आमच्या काळजांनी आमी एकामेकाचो राग दुस्मानकाय दवरल्या। एकामेकाक बोगसूंक आमी विसरल्या।
आमकां बोगोस सायबा. जेजू, आमचे जिबे वरवीं आमी तुका फकत उतरांनीच वाखाणला, पूण आमच्या कोरण्यांनी वाखाणूंक आमी विसरल्या. दुसऱ्यांची टिका करून आमी तांचें जिवीत जोड केलां. आमकां बोगोस सायबा. आमच्या कोश्टां वेळार निराशी जावन वायट पावलां आमी मारल्यांत. आमचे कोश्ट जेजू तुज्या कोश्टां परस ओदीक बाराचे म्हूण समजून तुजेर शीण केला. आमकां बोगोस सायबा. मोगाल जेजू, तुवें दिल्ल्या जिविताक मान रेस्पेत दिवंक ना. विकाळीं वखदां घेवन सोरो पिवन कुडीचे सांदे पिड्यार करून उडयल्यात. आमकां बोगोस सायबा. आमचे अशोकतायेन आमी जायतीं ल्हान व्हड पातकां आदारल्यांत. आमचे भितरले वायट सोडून जेजूचे बोगसणे मागुया आनी नवीं मनशां जावंक वावरुया. मोगाल जेजू, जायत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्यांत. तुजे मुखार तुजें आसणें भोगूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी तुजे आभार मानता. हो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय तुजे बरोबर सारूंक. तर सगलें बरें आनी वायट जें आमच्या जिवितान घडलां ताचो उगडास आनी नियाळ करूंक आमकां तुजो आदार दी. बरे गूण, बरी भलायकी, बरी आवय बापूय, बरी शेजारी, बरी इश्ट मित्रां, बरी नोकरी आनी फावो ती गिरेस्तकाय आदी. भोव मोगाच्या जेजू, तुवें आमकां हिशोब नासतना बरेपणान भरलें. इतलीं बरेपणां तुवें आमकां फावो केलें की चिंतल्यार पासून आमच्यांनी तीं सगलीं मनांत हाडूंक नजो. आनी ह्या तुज्या ओप्रिमीत मोगाक आमचो दिनवास. जेजूक वाखाणच्याक आमी गीत गावया. Q13 तुज्या वर्त्या नांवाक.
सर्वेस्परा देवा मोगाल बाबा आमच्या तुझ्याच नावाक तोराय तुझ्याच नावाक मोहिमा फावो सासना सासना तुझ्या व्हडल्या नावाक मोहिमा गायता बापा तुझ्या व्हडल्या नावाक मोहिमा गायता बापा तो एकलोच तो बोलीश तेच वोंतोच मोरबार पृथ्वीर सोकोल तुझेच मुनचें देवा मोगाल बापा आमच्या तुझ्या व्हडल्या नावाक मोहिमा गायता बापा तुझ्या व्हडल्या नावाक मोहिमा गायता बापा सगल्या वंतू व्हरतो व्हडल्या मोदें व्हरलो रायपण तुजेंच देवा तुजेंच कडसून बापा देंवता ग्रेस्ताय व्हडवी तुझ्या व्हडल्या नावाक मोहिमा गायता बापा तुझ्या व्हडल्या नावाक मोहिमा गायता बापा. देव आपल्या उतरा वरवीं आमचे लागीं उलयता आनी आमचें जिवीत निटायेर घालूंक आमकां आपल्या उतरांचो उजवाड दिता. तर हेंच देवाचें उतर आयकूंक आमचीं काळजां मनां शांत दवरून देवाचें उतर चितान आयकुया. सगळे उबी रावया. मार्कूचें शुभ वर्तमान 22:5 वळी 21 ते 40 आनी 3. जेजू नव्यान होड्यार चडून दर्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची व्हड उरपोंच ताचे सोरशी एकठवली आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन असो लालेवन मागतालो, म्हजी धूव मरणाचे तोंडीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजे हात दवर. तिका बरी कर, तिका वाचून दी. आनी तो
ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका चेस्तालो. 12 वर्सां रोगपात जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजाचें वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिची गोत ओदीक पास्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मोदल्यान गेली आनी ताच्या आवरणाक फाटल्यान तिणें हात लायलो. ताच्या वस्त्रांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं अशें ती चिंताली. आनी अवचितूच तिच्या रगताची जोर सुकली. आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगांत तिका भोगलें. आपणा भितरलो गूण भायर सरलो म्हूण अवचीत आपणाचेच भितर जाणा जावन जेजून लोकां वाटेन वळोन विचारलें, म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं थोर पळयताय आनी थोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें विचारताय. पूण कोणें हें केलां तें पळोवंक तो नदर भोंवडावन रावलो. तेन्ना आपणाक कितें घडलें तें जाणा आसली देखून ती बायल भियेवून आनी कांपून लागीं आयली आनी ताच्या पांयां पडली आनी सगलें सोत तिणें ताका सांगलें. ताणें तिका म्हणलें, धुवे म्हजी, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आतां आनी तुजे पिडेंतली मेकळी राव. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांगेर तावन धाडलोले मनीस पावले. तांणी म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण ताणें म्हणलें. तें आयकून जेजू देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात दवर. आनी पेद्रू, जाकोब आनी जाकोबाचो भाव जुआंव हाचे भायर ताणें कोणाकूच आपणा बरोबर येवंक दिलें ना. देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याच्या घरांत भितर सरतोच जेजून गोडबोड जाता तो देखलो आनी व्हडल्यान रडटालीं आनी जायतें सांगून विलापतालीं तीं ताणें पळयलीं. भितर वचून ताणें म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण गळबळटात आनी रडटात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिथा कूम, म्हणगे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवूंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोमोय ना जावंक ताणें जोडजोडीत फर्मायलें आनी चेडवाक खावंक दियात म्हूण सांगलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ आतां नियाळ करुया. आयच्या वाचपांत आमकां जेजूच्या 2 विस्मितांची खबर मेळटा. ती म्हणल्यार पयली, जेजू जायरुसाचे धुवेक मेल्ल्यांतली परतून तिका जिवी करता. आनी दुसरें विस्मीत म्हणल्यार 12 वर्सां रोगपात जाल्ली बायलेक पिकोवणी दिता. ही बायल सोबार वैजांचें वखद करूनय, जायते सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण ती आपल्याच भितर अशें चिंताली, ताच्या आंगोस्त्रांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातलीं. अशेंच तिणें केलें आनी तिच्या भावार्थान ती बरी जाली. जायते फावट दोतोराच्या तपासणेच्या कुडांत हीं उतरां आशिल्ले तोकटे दिसतात. आय ओन्ली गिव मेडिसीन, गॉड हिल्स. हांव फकत वखद दिता, देव पिकोवणी दिता. आमच्या जिवितांत सोबार फावट आमी पिडेक सांपडटा. असले परिस्थितीन आमचो भावार्थ हालता धोलता. ह्या दोनूय मिलाग्री उद्देशी आपणाक पिडेचेर आनी मरणाचेर पर्यान अधिकार आसा म्हूण जेजू स्पश्ट करता. जांच्या काळजांनी खरो भावार्थ आसा तांकांच असलीं देणी फावो जातात. आमच्याय दिसपट्ट्या जिवितान जेजू जायतीं विस्मितां करूंक सोदता. आमच्या जिवितान बदलप हाडूंक सोदता. पूण आमच्या उण्या भावार्थाक लागून जायते फावट हें घडना. ती रोगपात जाल्ली बायल आनी जायरुसाच्या असलो खरो भावार्थ आमकांय दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. ह्या वेळार आमची नदर पवित्र संस्कारांत हाजीर आसलेल्या जेजूचेर आसूं दी. स्तोत्र 50 वळी 22 आमकां अशें मेळटा. सर्वेस्पराच्या काळजांत घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. सुगुणी मनशांक तो कदींच पडूंक हालोंक दिवचो ना. थोडो वेळ ओगी रावन आमच्यो जण एकल्याच्यो खाशा गरजो जेजू मुखार उक्त्यो करुया.
आमच्यो गरजो आनी मागणी जेजू मुखार सगल्या विस्वासान घालुया आनी दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या पाप साहेबाक बिस्म साहेबाक यान्निकाक आनी जेजूच्या वावरान मिसळ जाल्ल्या भरपूर शाणेपण देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड दिवंक आनी ह्या वरवीं आपल्या हाताकार आसलेले पोरशेक अदीक खोलायेन देवाचें उतर परगटूंक आदार दिवंक मागुया. जाबा जेजूच्या नांवान बापा बापा हे मागणे करता तुका. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो फायदो सोडून लोकांचे सेवेक आपलो सगळो तेंको दिवंक लोकांचे होक आनी गरज शार्ती पावोवंक देवाची भरपूर कृपा आनी शाणेपण तांकां बापा लागीं मागुया. जाबा जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे घरावे देवाच्या उतराचेर बांदलेले जावं आनी कुटुंबान मोग सोंसणीकाय भोगसणे आनी सेवा दिश्टी पडूंक बापा तुजो आदार आमकां मागता. जाबा जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान मागण्याक वेळ करूं आनी मागण्या वरवीं आमचें जिवीत न्हवसरूंक बापाचो आदार मागुया. जाबा जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगळी देमी घालुया आनी आमची सगल्याची मागणी एक करून जेजून शिकयले मागणे सांगातान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो हिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार.